दोन कुटुंबांमध्ये इष्टामध्ये कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून वाद जातात। काय वेळार तर कुटुंबामध्ये वाद जावपाचे व्हड कारण हे मालमत्ता असता, मागीर मारपेट हल्लो असले प्रकार घडतात। अजापाची गजाल म्हळ्यार काल घडिल्ल्या एका घडणुकीत मानकुराद आंबो वादाचे कारण थारले। ही घडणूक शेळपे धुळेरा म्हापशे हांगा घडली। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळी सगळ्यांक येवकार। पडिल्लो मानकुराद आंबो उखलपा वेल्यान दोन कुटुंबांमदी मारपेट जावपाची घडणूक शेळपे धुळेरा श्रीकृष्ण देवळा कुशीक घडली। ही घडणूक सोमारा सांज वेळा 7:30 ते 8 वरांच्या सुमाराक घडली। ह्या दोनूय कुटुंबांमदी मालमत्तेचो वाद आसा। ह्या मालमत्तेत एक मानकुराद आंब्याचे झाड आसा। होच आंबो आता वादाचे कारण थारता। झाडाक आंबे लागल्यात। पिकून पडिल्ले आंबे एकठांय करपा वेल्यान वयल्या कुटुंबांमदी वाद जालो। घडणुके वेळार एक आंबो झाडा वेल्यान पडलो। हो आंबो काडपा खातीर कागाळदाराची भयण संपूर्ण सुरेश चोडणकार ही गेली। तेन्ना दुबावीत दयानंद, सुजाता आणि तेजस हांणी तिचेर हल्लो केलो। तिचो आवाज आयकून आवय, भाव आणि भावजय तिच्या मस्तीक धावले। दुबावितांनी तांकां सुरी, दांडो आणि फोपरांनी मारपेट केली, तशेंच कुडीक घास मारलो। उपरांत दुबावीत तेजस चोडणकार हाणें गतीन जखमीच्या आंगार गाडी घातली आणि ताका जखमी केले अशें कागाळीत साईश चोडणकार हांणी म्हणला। जाल्यार सुजाता चोडणकार हांच्या कागाळी प्रमाण दुबावीत साईश, चैताली, सुजाता आणि संपूर्णा हांणी मालमत्तेच्या वादांतल्यान कागाळदाराच्या घरात घुसखोरी केली। सुरी दांड्यासयत मारपेट करीत घास मारून आंगार जखमी केल्या, तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी दिली। घडणुकीची माहिती मेळटकच पुलिसांनी घडणूक थळार धाव घेतली आणि सगळ्या जखमींक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल केले। उपरांत तांचेर उपचार करून तांकां घरा धाडल्यात। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 7 जणांचेर एकमेका आड गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास म्हापशे पोलीस करता। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।